मोरये मायाचे लदिनेंत तिची सगळी नावां आसात तरी धवचे मोरये वा धवतेल्यांचे राणये वा आमसोऱ्यांचे शेकाये म्हणलो उलो ना आसा जेस आसलो. आईची सुवार्थ आयकतना धावी वा आमसोरान एलिझाबेथीक मेळूंक गेल्ले मोरयेचें दर्शन आमकां जाता. मोरयेचो आमसर एके रितीन येवंकाचे सोडून हे सोस्सू आमसोर म्हणूंक मोन येता. मोरयेचें वर्तन आमची सोडवून लागीं पावल्या, आमसरान आयती जाया म्हणून उलो दिता अशें बगता. पवित्रत्म्यान बरयल्ली एलिझाबेथ मोरये विशीं भोव सोबीत उतरां उलयता. एलिझाबेथ आपल्या भावार्थाची उसारणींच करता. मोरयेक म्हज्या सोमयाची माता म्हणून उसारलेली पयली स्त्री वा व्यक्तीच एलिझाबेथ. ह्या मुखांतर जेजूस मेस्सिया आनी देवाचो पूत म्हूण ती स्विकार करता. सोमयाचे मातेन म्हणजे मोरयेन आपणाक बेटूक येवचें एक भोववर्तें भाग म्हणून ती मानून घेता. एकाच उस्वासान मोरयेचे बेटेचें महानपण, मोरयेचें महान स्त्रीपण, मोरयेचे कुशींत आसच्या बाळकाचें महानपण, आपलेच कुशींत आसच्या महान बाळकाची संतोष भरीत उडकी आनी देवा कुशी स्विकार करपांत आटापचें मोरयेचें खरें भाग हें सगळें एलिझाबेथ व्हडल्यान उचारता. सोमयाचे मातेची भेट एलिझाबेथीक भाग तर सर्वेस्पराची बसावणी खरी म्हूण सतमानलेलें मोरयेक एक भागी व्यक्ती करता. देवाचें देणें, सडवण, सतमानचें भावार्थ, देवाच्या बसवण्यांक अत्रे गुण रावप, देवान दिल्लें मिसांव, ह्यो सर्व एका नीज भागीपणाच्यो गजाली म्हणून सुवार्थेन दाखोवन दिलें. दोगी भयणी, दोन कुशी, ह्या कुशींतले दोग बाबाव संतोष भरीत वातावरण आसार करतात. मोरयेचे आमसरीत धांवनेंत, एलिझाबेथीच्या व्हडल्या ताळ्यांत, जुआंचे उडकेंत पुरा सण दिसना, सुडसुडाय आनी संतोष दिसता. अशें तांचें क्रिसमस सारकें दिसता. क्रिसमसांतले आमचे भाग सोदून काडूंक हांगासर आपोवनय मेळटा.